Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation 19, where heaven rejoices and Jesus is revealed as the victorious King. प्रकाशवणीचें पुस्तक 19 वळी 1 ते 21. स्वर्गार जोयताचीं गितां. तेन्ना स्वर्गार आसलोले व्हड उरपोंजीचो आवाज हांवें आयकलो. सर्वेस्पराक जोय, देवान आमचें तारण केलें. ताकाच फावो मोहिमा, ताचीच सगळी पदवी. नितीन तो झडती करता आनी न्याया प्रमाणें तो खास्त लायता. आपल्या पोजोडपणान संवसार कुसयताली त्या नावस्ते शिंदोळ बायलेक ताणें खास्त लायली. आपल्या चाकरांचें तिणें रगत विखरायलें देखून ताणें तिका खास्त लायली. आनीक एक पावट ताणी अशी बोब मारली. सर्वेस्पराक जोय जोय, बाबिलोनियेचो दुंवर थांबोनासतना वयर चडत चडत वेता. तेन्ना 24 जाणट्यांनी आनी 4 जिव्या रोचणांनी शिंवासोनार बसून आसलोल्या देवा मुखार साश्टांगी पडोवन अशें म्हणलें, आमेन. सर्वेस्पराक जोय. मेंढऱ्याच्या लग्नाचो उत्सव. उपरांत शिंवासोनांतावन असो एक ताळो आयलो. सगळीं तुमी देवाच्या चाकरांनो, ताची भोक्ती करतल्या धाकट्या व्हडल्यानो, आमच्या देवाची तुस्त करात. मागीर एका घोसघोस्याच्या आवाजा सारको आनी झणझणीत घोडघोड्याच्या बोबाळावरी एके व्हड उरपोंजीचो कसो एक ताळो हांवें आयकलो. तो असो म्हणटालो, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्परान आमच्या सर्वपदवेदारा देवान आपली राजवटकी हातांत घेतली. खुशाल जावया, आनंद भरीत जावन देवाक वाखाणुया, कित्याक मेंढऱ्याच्या लग्नाचो ओगोत पावलो आनी ताची पोतीण लग्नाक तयार जाली. झिगझिगीत सोणाची धवी फूल नेसोण देवान तिका घालूंक दिल्या. सोणाची नेसोण म्हणजे भोगतांच्यो बऱ्यो कोणयो. तेन्ना देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आमंत्रण घेतलां तीं सुभागी. त्या भायर ताणें म्हणलें, हो खरेपणी देवाचो संदेश. ते उपरांत ताका नमस्कार करूंक हांव ताच्या पांयां पडलों. पूण ताणें म्हाका सांगलें, तशें करूं नाका. तुजे भाशेन आनी जेजूची साक्षी मानून घेतल्या त्या तुज्या भावां भयणी भाशेन हांव चाकोर. देवाकूच तुवें असो भोसचो. जेजूक साक्षी दितात तीं आत्म्याच्या प्रेरणान आपलो संदेश दितात. भावार्थ नासलोल्यांचें निसोणटोण. धव्या घोड्यार बसलोलो घोडेस्वार. तेन्ना म्हाका स्वर्ग उक्तो जाल्लो दिश्टी पडलो आनी थंय एक धवो घोडो आसलो. ताचेर बसलोलो आसलो ताचें नांव विस्वाशी आनी सात्वीक. तो नितीवंतपणान मुनसुबी करता आनी नितीवंतपणा पासत झुजता. ताचे दोळे उज्याचे आकटें कशें आनी ताचे तकलेर जायते मुकूट आसले. ताचेर एक नांव बरयल्लें आसलें, पूण ताचे भायर ताचो अर्थ कोणूच नकळो आसलो. ताणें घाल्लें तें वस्त्र रगतान शितोडायल्लें. देवाचो शब्द ताचें नांव. ताचे फाटल्यान वेतालीं
धव्या घोड्यांचेर बसून आनी धवें फूल सोणाचें न्हेसून सोर्गींची लोस्कोरां राष्ट्रांक हारोवंक ताच्या तोंडांतली एका पाजलोली तोरसाद भायर सोरताली. एके लोखंडाचे बेतकाटीन तो तांचेर राज चलोयतालो आनी सोर पदवेदार देवाच्या क्रोधाचो घाण्यांत दाखो म्हणून सोरो भायर काडटलो तो तोच. ताच्या वस्त्राचेर आनी ताच्या जांगळाचेर बरयल्लें आसा हें नांव. पातशायांचो पातशाय आनी धोनयांचो धोनी. उपरांत सुर्याचेर उबो आसलेलो एक देवदूत हांवें पळयलो. ताणें वाऱ्यार उडतल्या सगळ्या सुकण्यांक व्हडल्यान बोब मारली. येयात आनी देवाच्या व्हडल्या जेवणाक एकठांय जायात. राजांचें मांस, सेनापतींचें मांस, पदवेदार वीरांचें मांस, घोड्यांचें आनी तांच्या घोडेस्वारांचें मांस, सगळे तरेच्या लोकांचें म्हणजे स्वाधीन मनशांचें आनी गुलामांचें मांस, ल्हानांचें आनी व्हडांचें मांस खावंक येयात. उपरांत सावजाक आनी संवसारांतल्या पातशायांक आनी तांच्या लोस्कोरांक हांवें पळयलीं. घोडेस्वाराचेर आनी ताचे फौजेचेर झूज मांडूंक तीं जोमलोलीं. सावजाक धरलें आनी ताचे बराबर फोटकिऱ्या प्रवाद्याक. सावजाच्या नांवान ताणें विजमितां केल्लीं. तांचे वरवीं त्या सावजाचो शिक्को घेतलोल्यांक आनी ताचे मुर्तीक भोजलोल्यांक ताणें फसयलीं. आनी सावजाक आनी खोट्या प्रवाद्याक जळत्या गंदोकाच्या उज्याच्या कोंडांत जिवींच शेवटून उडयलीं. उरलोल्या सगळ्यांचो घोडेस्वारांच्या तोंडांतली भायर सोरताली ते तोरसादीन जीव काडलो आनी सगळीं सुकणीं तांचें मांस खावन दादोशी जालीं. Christ appears not as a suffering lamb, but as the conquering king. He rides forth in righteousness, his word powerful and true. Evil is defeated not by human strength, but by the authority of Christ himself. Let us pray. King Jesus, we praise you as faithful and true. Fill our hearts with hope as we await your victory and prepare us for eternal fellowship with you. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Barenkoro.